काँग्रेस पक्षाचो एक आमदार खंय तरी राजिनामो दिलो तेणी आनी भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो. मनोहर पर्रीकाराक वेकन्सी क्रिएट करपाक पणजेचो जो आमदार निवडून येयल्लो तेणी राजिनामो दिलो आनी वाळपय आनी पणजे ह्या दोन भागांत पयलीं रोखडेच 6 म्हयन्या भितर बाय इलेक्शन जालें आनी ह्या बाय इलेक्शनाक खंय तरी स्टेट एक्चेकर टॅक्स पेयर पळय जो आसा हेचे पयशे खर्च मोठ्या प्रमाणात ह्या दोन इलेक्शनाचेर परत जाले. परत 8-9 म्हयन्यांनी कार्यकाळ गेल्या उपरांत 2 आमदार परत रिजायन जाले काँग्रेसीचे, शिरोडेचो आनी मांद्रेचो, आनी तेंच्यांनी परत भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. परत 6 म्हयन्या भितर थंयसर आमी बाय इलेक्शन जाता ते पयले आनी टॅक्स पेयराच्या पयशान थंयसरूय परत बाय इलेक्शनां घेतली गेली. मागीर जवळ जवळ 1.5 वर्स ते 18 म्हयन्याच्या कार्यकाळान मनोहर पर्रीकर एक्सपायर्ड जाल्या उपरांत प्रमोद सावंतान टेक ओवर केले आनी मनोहर पर्रीकाराची वेकन्सी क्रिएट जाल्या उपरांत परत पणजे मतदारसंघान आमी बाय इलेक्शन पयले टॅक्स पेयराच्या पयशान. मागीर प्रमोद सावंतान आपली मेजॉरिटी इनक्रीज करपाक 2 MGचे आमदार फोडून BJPन हाडले आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो मर्जर दाखयलो. परत थोड्या दिसांनी 10 आमदार काँग्रेसीचे परत भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाले, थंय काँग्रेस पार्टी मर्जर दाखयलो. ह्या संदर्भान वेगवेगळ्यो याचिका कोर्टान गेल्यो, कोर्टाचो टायम पिड्ड्यार जालो, एडमिनिस्ट्रेशन सगळे कामाक लागले, सभापती कडेन याचिका गेल्यो आनी हितून सगळी यंत्रणा पळय जी आहा ती वेटीस धरली गेली आनी हेचो खंय तरी 5 वर्सां काल 2-3 वर्सांनी काल रिजल्ट येयलो तो आमी पळयलो सगळ्यांनी. आतां जवळ जवळ 2-2.5 वर्साच्या कार्यकाळान प्रमोद सावंतान जे पब्लीक इंट्रस्टान काम करूंक जाय, सरकार जेन्ना मुख्यमंत्री किंवा मंत्री राज्याचे शपथ घेता तेन्ना ते सांगता थंयसर की आमी जनतेची कामां करतले, जनतेचे कितें पळय विशय आहा ते सोडयतले आनी जनतेक जे आहा सर्वसामान्य जनता किंवा घटक जे आहा तांकां आमी तेंचे कितें विशय आहा ते सोडोवन तांकां मदत करतले, तेंचें जीवन सुखमय करपाक आमी हातभार लायतले. पूण दुर्दैवान 2-2.5 वर्साच्या कार्यकाळान म्हणजे प्रमोद सावंताच्या कार्यकाळान जो वेळ पळय फुकट गेलो थंयसर तितून वेगवेगळे जे घटक आसले ते रस्त्यार देंवले. ते हांव एक परत हांगासर मांडटा की फ्रिडम फायटराचे भुरगे जांकां कितलींशींच वर्सां जालीं नोकऱ्यो दिवपाक जावना ह्या सरकारा कडेन ते रस्त्यार देंवले. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टिचरी रस्त्यार देंवल्यो, लायफ गार्ड आपल्या विशयाक लागून रस्त्यार देंवले. म्हादईचो विशय जो आहा तो ह्या सरकारा कडेन सोडोवपाक जालो ना, कर्नाटकान उदी केले तो आजून विशय प्रलंबीत आसा. तशेंच मायनींग विशय जो आहा तो सोडोवपाक आयज पर्यंत जावना म्हणून खंय तरी मायनींग बेल्टान लोकांची उपासमारीची पाळी लोकांचेर येयल्या. मागीर एसेंब्लीची जी सेशनां आसता थंयसर लोकांचे विशय मांडपाचो जागो, अपेक्षा आसता मोठी सामान्य मनशांची की आमचे विशय एसेंब्लीन डिस्कस जातले आनी ते सुटावे जातले, पूण एसेंब्लीची सेशनांत खंय तरी सप्रेस करपाचें काम प्रमोद सावंतान केलें. मागीर कोवीड जो विशय आसलो हो टोटल हँडल करपाक मिसमॅनेजमेंट जालें सरकारा कडसून. लोकांचेर 6 लेन प्रोजेक्ट जो आहा पळय वर्धमान महाविरा अभयारण्यांतल्यान मोल्या तो लादपाचो प्रयत्न केलो फोर्सान सरकारान. मागीर डबल ट्रॅकिंग फोर्सान करपाचो निर्णय घेतलो, तामनार प्रोजेक्ट हाडपाचो निर्णय घेतलो आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन पळय आहा वास्कोन हे मोठ्या प्रमाणान थंयसर वाडयले. मागीर टॅक्सी मालकांचेर अन्याय करपाक गोवा मायल्स हाडले, डिजिटल टॅक्सी मिटर हाडले, बसकारांची फ्युअल सबसिडी आहा ती आजून क्लियर करूंक ना, इन्शुरन्स स्किमा ती क्लियर करूंक ना, ओल्ड रिप्लेसमेंट स्किमा ती क्लियर करूंक ना आजून पासून. राज्यान आयज आमी पळयता रेगुलर पावर सप्लाय दिवपाक ह्या सरकाराक अपयशिल्ल्या. सगळे कडेन आयज उदकाची शॉर्टेज ह्या सरकाराक दिवंक जावना. मागीर संजीवनी साखर कारखान्याचो विशय जो आहा तो आयज पर्यंत सोडोवपाक जावना म्हणून ते शेतकरी सगळे त्रासान पडलेले आहा आनी जे कोण लोक थंय कामाक आसलेले पळय तेंचेर आयज उपासमारीची पाळी येयल्या. अशी सगळी जी सिनारियो आहा जी 5 वर्सां कितें पळय जाले आनी सामान्य मनशाक ह्या सरकाराचो कसलोच फायदो जावंक ना, ताका लागून हे सगळें आमी नमूद केलां ते रिप्रेझेंटेशनान आनी रिप्रेझेंटेशन गव्हर्नराक दिलां की 10 मार्चा उपरांत जर फ्रॅक्चर मॅन्डेट जर कोणाक मेळत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जर मेळना
फ्रॅक्चर मॅन्डेटाचेर जर सरकार कोण घडोवपाक पळयत जाल्यार आर्टिकल 164 अंडर गव्हर्नर जे कन्सर्न दितात ते गव्हर्नरान दिवचे न्हू आनी 356 आर्टिकल जे पळय हेच्या अंडर एक प्रेजिडेंट्स रूल 6 म्हयन्यांक लावचो. कारण जर प्रेजिडेंट्स रूल लागलो जाल्यार सेक्रेटरी आनी गव्हर्नराक पावर आसतले. आयज आमी आयकता वेगवेगळे की फायल मुख्यमंत्र्या कडेन आहा, ह्या मंत्र्याच्या कॅबिनान आहा, त्या ऑफिसराच्या मेजार आहा. हे सगळें बंद जातलें आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे पळय आहा, जी कामां पळय आमची उरलेली आहा, गेली 10 वर्सां पळय आमच्या धंदेवाल्याचे विशय जे सुटोंक ना, ताका खंय तरी फास्ट चालना मेळटली आनी बऱ्या पैकी सगळीं कामां जावन आमकांय खंय तरी न्याय मेळटलो. कोर्टान फाल्यां आमी गेले, कोर्टाच्यो ऑर्डरी सुद्दां येयले जाल्यार गव्हर्नराच्या कार्यकाळान ताका रिस्पेक्ट दिलो वयतलो. कारण ह्या सरकाराच्या वेळार कोर्टाच्यो ऑर्डरी सुद्दां हाडून ह्या सरकारान रिस्पेक्ट दिवंक ना. मनोहर प्रमोद सावंतान सांगले की 500 लोक आपल्याक काणकोणचे मेळपाक येयले म्हूण आपणीन भुमिपुत्र बील हाडलें. भुमिपुत्र बिलाचें स्पश्टीकरण दिताना पूण आमी 700 टॅक्सीवाल्यांनी मिटर नाका हे गोवा मायल्स बंद कर म्हणून पत्र दिलें तर ताका रिस्पेक्ट दिलो ना. म्हणजे हेचेर खंय तरी दिसून येता की मनशा इच्छा शक्ती कितें आसली सरकाराची पळय आनी कशें लोकांच्या विरोधान पळय हेंच्यांनी सरकार चलयलें पळय तें.